ताची मेटा काढून कळते पुणी कृपाजो सुम्या समोर येता ताची कृत्य मोतीत आटोन महिमा स्तुती भेटोंक ताका अर्गां दिता ताची कृत्य मोतीत आटोन तामा स्तुती भेटोंक ताका अर्गां दिता सर्वेस पोतो देवामसो रसना सर्गासो स्रासो एका सुत्रान ताच्या संसाराची जालो आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रूपीत केल देखून निजाकी बापूय तो सर्वासो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू शिसां लागीं उलोवणो म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा मुझेरय विश्वास दवरा जेजून शिसां लागीं उलयल्लीं उतरां तो आमकां हर एकल्याक सांगता म्हणल्यार आमकां बगता कित्याक कळवळच्या स्थितीर आमी आसा एका कुशीन लॉकडावन आनी एका कुशीन आमच्या गांवांत तशेंच आख्या देशांत कोवीड पिडा बेगीनच विस्तारता म्हणलें भिरांत आनी मुखार कितें जायत म्हणलें खंत आमकां दोसता आनी ह्या वेळार जेजूच्या उतरांक आमी खाण दिवया आमी कळवळचे न्हय देवाचेर आमचो भावार्थ आमी घट करया जेजूचेर विश्वास आमचो थीर करया देव आमचे कळवळे पयस करून दी आनी आमचो भावार्थ थीर करून दी ही कृपा आमी मागया हे मिसाचें बलिदान फावत फुडें भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया देवालागचें बोगसाणें मागया आमची पातकां वळखून आमी सर म्हणुया हांव पातके सर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदां सांगता मरेक सगळ्या देवदूतांनी बगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसोन आमकां ससनाच्या जिविता पावूं आमेन सर्पदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तूं आमचे स्वतंत्र्य असो आनी आमच्या थारण असो धनी तुज्या पुतान विखरायलेल्या रक्तान दयळेन तुवें आमकां सोडयलें तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायट विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी पावलू पिसिदियाच्या अंत्योक शारांत पावतस तांच्या सिनगोग सभेंत उबो रावून म्हणालो, म्हज्या भावानो, अब्रामाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे बिरांतीन चलतल्यानो, हो बचावेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पटयला. पूण जेरुसलमाचे निवासी आनी ताचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच हर एक साबाच्या दिसा आमी वाचता ती प्रवाद्याची उतरां समजून घेनासतना ताका मोरनाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. जाल्यार ताका जिवेशी मारिजे म्हूण पिलाता लागीं ते मागी लागले. अशें ताचे विशयांत पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सकड ताका तांणी कर्ण जातस खुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधेंत दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी ताचो सांगात धरून गलिलेया तावन जेरुसलेमाक आयिल्ल्यांनी साबार दीस परत्यान ताका पळयलो. तेंच आतां आमचे परजेक ताचे विशयांत साक्ष दितात. आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या. देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसवणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन आपले संतते खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. हांवेंच म्हज्या राजाक विंसून सियोन म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. सर्वेस्पराचें फर्माण हांव परगडटलों. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला अशें म्हूण सर्वेस्परान म्हाका म्हळां. सर्वेस्परा जय जय. आनी आतां तुमी रायानो शाणे जाया. तुमी पितुमेच्या अधिपतीनो सत्रायेन चला. सर्वेस्पराची बेबिरांत धरा, तरतरून ताच्या पांयां पडा. सर्वेस्परा जय जय. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. हांवूच वाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यांनी बापाशी वचूंक जायना. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळेन जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, तुमी खळवळचे न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात. थोमास तवळ म्हणालो, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नेना, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू आपल्या शिसा लागीं उलयता आसतना थोडे फावटी आपल्या कश्टा मरणा विशयीं उलयतलो. आनी थोडे फावटी म्हणटलो, हांवें बापाच्या घरा फाटीं वचूंक आसा, हांव बापा थावन आयलां. आनी थोडे फावटी म्हणटलो, हांव थोडोसो वेळ तुमचे संगी आसतलो आनी थोडोसो वेळ तुमचे संगी आसचो ना. हीं उतरां आयकल्ले शिस खंतिश्ट जातले, बेजारायन भरतले. आनी जेजू
ही तांची प्रतिक्रिया पारखितलो आनी आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयत हांव तो शिसालांगे म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय तुमी कळवळचे रावय जाय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा तो जेजून हाचे पयलें दुसरे कडेन शुभ वार्तेंत सांगिल्लें आसा तुमी फाल्यांच्या विशयांत चिंतून कित्याक कंतीस जातात फाल्यां कितें जेवचें कितें न्हेसचें म्हणून कित्याक चिंतात पळया ती सुकणीं ती ओंपिनात ती लोभिनात जाल्यार देव तांकां पोसता त्या सुकण्याच्या की त्या सोबीत सुकण्याच्या की कितलेय वर्ते तुमी म्हणटा तो तशेंच तुमी न्हेसचें कितें न्हेसचें म्हणून हाचे विशयांत कित्याक खंत करतात पळया ती फुलां आज फुलोवन फाल्यां बावचे तसली ती फुलां देव तांकां इतल्या सोबायेन नेटयता जाल्यार तुमकां कितलें बरें तो नेटोवचो ना त्या सोबीत फुलां वरवीं चड उत्तीम तुमी म्हणटा तो तर देवाक आमी उत्तीम जावन आसा देव आमचो मोग करता ताका आमचो हुस्को आसा ताचो एक दोळो आमचेर केदाळे आसा तो आमकां सांबाळटा आनी राखता तर आमी कळवळचें कित्याक आनी कळवळे वेळी कितें बरेंपण आमकां जाता केदळा आमी खंतीस जाता केदळा आमचे ते बेजाराय आसता आमी कितेंच बरेंपण करूंक शकना आनी आमकांय कसलेंच बरेंपण जायना एका बांदपासांत आमी आसा आमी कितेंच करूंक शकना देखून जेजू सांगता तुमी कळवळचे रावयचे कळवळचे न्हय म्हणून पळया कळवत आसतना आमी कंतीस जाता आसतना निराश जाल्ल्या वेळार आमी कोणा पातयता आमी आमकांच पातयल्ले वरवीं अशें घडटा आमी आमच्याच शक्तीचेर पातयता आमच्याच बळाचेर पातयता आमकां सर साध्य आसा म्हणून चिंता आनी निमाणे चलवणी आमकां भोगता निराश जाता देखून आमी देवाचेर त्या वेळार पातयना कळवळचें म्हळ्यार चड खंतीस जावचें म्हळ्यार चड बेजारान जावचें म्हळ्यार देवाचेर आमची पातयेनी उणी आसा म्हणून अर्थ देखून जेजू सांगता तुमी देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा देवाचेर विश्वास कित्याक दवरी जाय आमी खंडीत सावन तो आमचो मोग करता ताका आमचो हुस्को आसा तो आमकां सांबाळटा राखता तो चड पदवेदार चड बळवंत तो कितेंय करूंक सांगता तो सगळे आमच्या करता ते सगळे आमच्या बरेपणाकच तो करता आनी मुखार जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत कोण सत म्हणटस खंडीत सावन तूं फुटवून पडोवंक साध्य ना जेजू जावन आसा सत ताणें उलोवचें सगळें सत जो कोण जेजूची उतरां पातयता तो केन्नाच फुटवून पडोवंक साध्य ना तशेंच वाट कोण जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलता तो केन्नाच चुकोवन पडचो ना आनी जेजू सांगता हांव जावन आसा जिवीत म्हणजे जो कोण जेजूक पातयता जेजूचेर बावर दवरता तो केन्नाच नाश जावचो ना ताका लाभतलें ससनाकचें जिवीत तो ससनाक जेजू सोबेन जियेतलो तर जेजू आमकां जेजूचेर बावर्थ दवरल्यार केन्नाच आमी पटवून पडचे ना तर आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कश्टांत सांपडल्या वेळार समस्यांत शिरकाल्ल्या वेळार आमी जेजूचेर पातयल्यार कितें जाता जर तर आमी कश्टांत सांपडल्या वेळार आमची कश्ट आमी पातयल्ल्या व्यक्ती कडेन सांगता तर जेजू कडेन कित्याक सांगना जेजू आमी पातयेंचो व्यक्ती न्हय गी वा देव न्हय गी तर आमी कश्टांत सांपडल्या वेळार आमी समस्येन शिरका वेळार पयलें आमी जेजू कडेन वचत जाय कित्याक जेजूचेर आमचो बावार्थ आसा जेजू कडेन आमी संपूर्ण पातयता आमचे कश्ट खंत बेजाराय कश्ट संकट सगळें जेजूक आमी अर्पीत जाय आनी तो वळ कितें जाता जेजू आमच्या जिवितांत जेजूक आमच्या जिवितांत रीग दिता जेजू आमच्या सांगाता आसता आनी आमी कश्टा वेळार तो आमच्या कश्टांत भाग घेता
आमकां तो आदार दिता. देखून ताचे सवय आसून आमचे कश्ट कितेंय जावन कितलेय व्हड जावं दी, कितेंय ल्हान जावं दी, आमचे कश्ट फूट करूंक धैर्यान फूट करूंक आमकां साध्य जाता. तर मोगाचे न्हू जेजूची उतरां आमी आयकुया. जेजूच्या उतरांक कान दिवया. आमी कळवळचे न्ही कसले ते कश्ट येवन दी, कसले ती पिडा येवन दी, विपरीत कळवळचे न्ही, खन बेजाराय करचे न्ही. देवाचेर जेजूचेर आमचो भावार्थ घट करया, ही कृपा मागया. आमेन. Spăritaicea vortea disa Carnico घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दितावत्या मोकान तुका स्वीकार तू कर ये बापा स्वीकार तू कर ये बापा Umdoko vaso वायदा कासो वळवंटीसो आमच्या कष्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासान ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासान ख्रिस्ताच्या Spăritaicea vortea disa Carnico घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दितावरत्या मोकान तुका स्वीकार तू कर ये बापा स्वीकार तू कर ये बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांबाळ मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस विचार वाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयेळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासोया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाकानूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्थ्या धा भजन आमी करचे कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. विभाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण पावलो. देखून पासकाच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळ धळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता आसता जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे बसतो समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Power så gott pagat tuya. तुझ्या क्रूसाने पुनर्जीवन पोटावर तुवे आमकां सोडलाय सोनिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जाजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूर्ण जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फरझडीत मुखार मळपळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मे सांगाती, भगवन जुजे तिचो पती, भगवन धम दोथाम आनी सर काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र आसां, तुझे राज कायम, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां धाडणें पडोवंक दिवनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंद्रा जेजू क्रिस्त येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उधार काकुळतेन सर पातकांतली सोडय आनी सर आखंदांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्याने महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धम दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोब्या सोम तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागे. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू मुझा देवा, जेजू मुझा राया, जेजू मुझा जीवा, मुझा देवा, मुझा सर्वा. खंयसर बसूं हांव सोदून करो उस्वार, तुझे लागी आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उतर. जेजू मुझा देवा, जेजू मुझा राया, जेजू मुझा जीवा, मुझा देवा, मुझा सर्वा. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सौपतदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे उडुपकार. हालेलुया, हालेलुया. काळजा येशूच्या पातक्यान भुजो
काडू नाका वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा मोकळ पुत्रा सोवे अवकार मरे आशीर्वादी आमकां पवित्र सुवीरम काम चितवाम चंद स्मतलिन बपरशे पिताची ने पोईतत मिचनावी आमेन